पोरण्या गोंया आशिल्लो बेकायदेशीर बंगल्या आड गोंयच्या समाज वावुरपी आनी कांय राजकारण्यांनी दिल्लीन जंतर मंतर हांगसर निषेध केलो। गोंय सरकार काना मनार घेना, निदान केंद्र सरकाराच्या कानार तरी आवाज पावचो आनी तांणी पावल उखलचें म्हूण दिल्लीन निषेध केला अशें निषेध करप्यांनी सांगलें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर आयज आमी सगळीं जाणां आमी 8 जाणां आयज गोंयच्यान हांगासर येयलेलीं आहा आनी आमी हांगा येयले आमचे गोंयचे सरकार जे आमचे मागणे आमचे मान्य करिना। ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट युनेस्को डिक्लेअर्ड आयज जी आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान ज्या जाग्याचेर कन्स्ट्रक्शन जावंक जायना कितें म्हणून रिस्ट्रिक्शन घातलेल्या त्या जाग्याचेर आयज इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जाला आनी हे कन्स्ट्रक्शन मोडपाचें म्हणून आमी गोंयच्या सरकारा कडेन मागणें केलेले, पूण सरकार कशेंच आयकूंक सोदिना। गोंयच्या लोकांचो आवाज आयकूंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें। आमचे मंत्री आमचो आवाज आयकूंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें। आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमचो आवाज आयकना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें। सो आमी आयज आमचो मेमोरंडम आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक, प्रेसिडेंटाक आनी आमचो कल्चरल मिनिस्टर हेका सबमीट केलेलो आसा आनी आमी आशा धरता की ह्या जंतर मंतरांचेर येवन आमी जो आवाज उठयला तो हे आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आयकतले आनी आमकां न्याय मेळटलो म्हणून। आयज जंतर मंतराचेर सगळे जे सोशल एक्टिविस्टांनी फुडाकार घेवन आमकां एक आपयलें उलो मारलो म्हणून आमी आयज जंतर मंतरान प्रोटेस्ट करपा खातीर हांगा आसा, कित्याक वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज फॉर द फ्युचर जनरेशन्स ऑल्सो। एट द सेम टायम वी वूड लायक टू से दॅट ओल्ड गोवा which is a protected site, the heritage site, this illegal construction, the illegal bungalow construction has been done in last 2 years. The citizens, social activists have even gone on a hunger strike, but this heartless government, I would like to say the BJP government is acting deaf and dumb. So everyone knows if this illegal bungalow is not been demolished, a wrong message will go to the entire world. Let me say this protected site is been recognized by the UNESCO, and the ESI Act says that no illegal bungalow or any structure can be constructed on a protected site, or there's imprisonment of say 1 year or 2 years along with the fine. So we demand this to be demolished. We are here in Delhi because we want our voices to be heard. We want the MPs and we want the Prime Minister also to hear this. आमी प्रोटेस्ट 2 वर्सां पयलीं गोंयांत चालू केल्ले। गोंयचो सरकार आमचो आयकना म्हणून आमी दिल्ली पावचे पडले, दिल्ली सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक फुडें पावचो पडलो। सो आमचो एकूच डिमांड आहा, जे पर्यंत स्ट्रक्चर डिमॉलिश जायना आमचो आवाज आमी होच चालू जातलो। आमी सरकाराक सांगूंक शकता तो कान तेजे बेरे जावं, पूण आमी तेका आमी आड्डत रावतले, आमचो आवाज तेंच्या कानान घालीत रावतले जे पर्यंत स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावसर आमी उगी रावची ना। ही सरकाराक शिटकावणी। आमी हो प्रोटेस्ट गोंया केल्लो, आमी दिल्ली करूं शकता आनी जे पर्यंत स्ट्रक्चर डिमॉलिश जायना आमी जितली डिपार्टमेंटां आहा गव्हर्नमेंटाची तितल्या डिपार्टमेंटांनी वचून आमी प्रोटेस्ट करीत रावतले अंटील अनलीस तो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावसर। जस्टिस We want जस्टिस we want जस्टिस। हे गोंय कोणाचे? गोंयकारांचे। गोंय कोणाचे? गोंयकारांचे। आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय। नमस्कार, आमी आयज दिल्ली जंतर मंतराक आयिल्ले आसात कारण आमचो सरकार, गोंय राज्याचो सरकार कुड्डो, मोन आनी भैरो जाला। निदान दिल्लीच्या तख्त्या मुखार आमी आयलात न्याय मागपाक। ज्या पद्दतीन गोंया भितर इलिगल बंगलो जो हेरिटेज सायटीचेर बांदला आनी तेका गोंय राज्याचो सरकार भितरल्यान पाठिंबो दिता। आमकां खंयच्याच परिस्थितीत थंय तो बंगलो नाका। आमची एकमेव मागणी आसा, तुम्ही तो बंगलो मोडचो जसो पंचायतीन ऑलरेडी डेमोलिशना खातीर लेटरी केल्ले आसा। बाकीच्या संस्थांनी डेमोलिशन करपा खातीर मागले आसा सरकारा कडेन। म्हजे नमळायेचे मागणे आसा कारण आमकां मातूय विश्वास ना गोंय सरकाराचेर म्हूण आमी दिल्ली आयलात। ह्या आमचो आवाज दिल्ली मेरेन पावोवपाक आमी ऑलरेडी मेमोरंडम दिल्ले आसा। सगळ्या मानेस्तांक जावं सगळ्या अधिकाऱ्यांक आमी आतां मेमोरंडम दिल्लें आसा आनी आमचो आवाज पावोवपाक आमी आयिल्ले आसात।